मॉन्सून केरळात पावलो, 4 दीस उसरां पावलो. फुडले 3-4 दिसांत गोंयांत पावतलो. राष्ट्रीय वेधशाळेच्या सुत्रांनी मान्सून केरळात पावला म्हणपाचें स्पश्ट केलां. मात गोंयांत मान्सून अजून पावचोच आसा. सुरवेचे 2-3 वयले वयर दडकांनीच राजधानी पणजे उदक तुंबून बुडल्या. पळया तो रिपोर्ट. हरशीं केरळांत 1 जूना मेरेन पावस सुरू जाता. हे फावट तो 4 दीस उसरा पावला. प्रशांत महासागरांत फिलिपिन्सा लागसार सक्रिय जाल्ल्या वादळ मावराक लागून केरळांत पावस सुरू जावपाक कळाव लागलो अशें पावसाचो अभ्यास करपी जाणकार म्हणटात. केरळ आनी लक्षद्वीपांतल्या 14 निरीक्षण केंद्रांतल्या अर्द्यावयर केंद्रांनी 48 वरां वयर सेगीत पावस पडटा तेन्ना हवामान खातें मान्सून आयलो म्हूण जाहीर करता. ते प्रमाण राष्ट्रीय हवामान केंद्रान केरळांत पावस सुरू जाला अशें सांगलां. उन 14 स्टेशन में से कम 60%, 60 स्टेशन में 2 दिन लगातार बारिश होनी चाहिए. तो ये जो क्राइटेरिया, तीनों क्राइटेरिया, बादलों के, हवा के और बारिश के पूरे होने के बाद ही मानसून ऑनसेट डिक्लेयर किया जाता है. ये जो कंडीशंस हम मॉनिटर कर रहे थे लगातार 25 मई से हम लगातार मॉनिटर कर रहे हैं पूरे अरब सागर को और बंगाल खाड़ी को और साउथ इंडिया की बारिश को, और आज वो सारी कंडीशंस पूरी हुई हैं. The southwest monsoon has officially made its entry into the subcontinent. Last year, southwest monsoon had arrived 2 days before time. Yes, on the 29th of May, southwest monsoon was seen in Kerala. The official entry for the southwest monsoon was targeted on the 31st of May. This year, however, it's the 1st of June when we expected southwest monsoon to come into Kerala. As we can see, southwest monsoon is likely to progress further up, not just from the south. It will move in from the northeast as well, making its way up to the north to Delhi. इतले मजगतीं गोंयची राजधानी पणजे शारांत आडेच्या पावसान तुमिल्ल्यो खळयो आनी गटारांची परिस्थिती उक्ताडार हाडल्या. मान्सून येवचे पयलींच सुरवेच्या 1-2 दणकांनी पणजी बुडली. प्री मान्सून सीझन स्टार्ट जाल्लोच आसा आनी हांगासर सगळे रस्ते बीन भरला. तुमी फाटल्यान हांगासर पळयल्लें आसतलें, सगळे रस्ते बीन सगळे हांगासर उदकान भरपाक लागल्या. इंडियन मेट्रोलॉजी डिपार्टमेंटाचे ऑफिशियल म्हणटा की 2 दिसांनी मान्सून येतलो आनी हांगासर अशें कितें जातलें तें तुमी आतांच पळोवंक शकता. जे रस्ते आतांच भरपाक लागल्या, CCPन हेतून स्ट्रॉंग नोट घेवचो आनी बेगिनाचे बेगीन हे प्रॉब्लेम सॉल्व कशें अशें आमकां दिसता. चलचित्र खबराकार प्रज्योत पेडणेकारा वांगडा हांव नवदीप आगियार, प्रुडंट मिडिया खातीर. 10 ते 14 जून मजगतीं रामनाथी अखिल भारतीय हिंदू संमेलन जावपाचें आसा. 20 राज्यांतले 225 हिंदुत्ववादी वावुरपी आनी फुडारी ह्या संमेलनात वांटेकार जातले. तातूंत 20 राज्यांतले 50 संघटनाचे 250 फुडारी, 10 धर्माचार्य, 20 ज्येश्ठ वकील आनी 20 विचारवंत वांटेकार जातले म्हणपाची माहिती आयोजकांनी मिडियाक दिली. हिंदू जनजागृती समिती हें संमेलन घडोवन हाडटा. हिंदू राष्ट्राचे फेरस्थापणुकेचो अजेंडा संमेलना सामकार आसतलो अशें आयोजकांनी मिडियाक सांगलें. हिंदू जनजागृति समिति मूलतः अब तक हिंदू जनजागृति, हिंदुओं का विभिन्न धर्म कार्य और कई आंदोलन में अब तक सहभाग हुआ है. मुख्य कैसा देखा गया कि इसके बाद भी हिंदुओं का जो दुस्थिति है वो दिन पर दिन इतना निम्न स्तर में चला जा रहा है कि इसका कोई वर्तमान स्थिति में इसका कोई उपाय नहीं दिखता है. और इस कारण जो अधिवेशन के बारे में अभी हम बात कर रहे हैं वो अखिल भारतीय हिंदू अधिवेशन. इस अधिवेशन में भारत के लगभग 20 राज्यों से, जैसा कि डॉक्टर जी ने बताया, भारत के लगभग 20 राज्यों से अलग अलग विभिन्न संगठन के मान्यवर आ रहे हैं. इसमें सभी संगठन के धर्माचार्य, अधिवक्ता और विचारवंत काफ़ी लोगों का इसमें समावेश होगा. स्वाभाविक है कि अभी बहुत सारे छोटे बड़े संगठन हैं जो विभिन्न क्षेत्रों में कार्य कर रहे हैं. ऐसे विभिन्न संगठन हैं, सब अपने अपने क्षेत्र में अभिज्ञ है. इन सभी संगठनों का ऊपर एक दबाव आज डाला जा रहा है. एक प्रकार से हिंदुओं का ऊपर ये दबाव, ये बहुत बड़ी एक षड्यंत्र का भाग है, ऐसा सबको ज्ञात है. आज हिंदू संगठन एक राज्य स्तर से बढ़कर राष्ट्रीय स्तर पर लाना ये बहुत आवश्यक हो गया है. इन सभी संगठनों को एक साथ जोड़ने का ये प्रयास चल रहा है इस अधिवेशन के माध्यम से.
नोकऱ्यो वाटपावेल्यान जाल्ल्या बोवाळाक कांय प्रमाणात मुख्यमंत्री आनी भाजपाय जबाबदार आसा अशी टिका खाजगी बसवाल्यांचे संघटनेचे सुदीप तामणकारान केल्या। नोकऱ्यो वाटप वेंचणुके पयलींच बंद करप शक्य आशिल्लें। पर्रीकार आनी भाजपान तेन्ना कांयच केलें ना असो आरोप तामणकारान केला। येरादारी प्राधिकरणाचे सरकारान फावरान आपल्या मनशांक भरल्यात। ह्यो नेमणुको रद्द करून आरटीओचेर नव्यान अधिकारी घालचे म्हूण तामणकारान मागला। ताका लागून हांव मागता मुख्यमंत्र्या कडेन इमिजिएटली तेणी आदेश दिवन ह्यो आरटीओ ज्यो आहा त्यो आनी एसटी आहा त्यो पूर्णपणे बरखास्त करून नव्यान नियुक्ती करपाचे आदेश दिवचे। पूण हो जो पळय लोक पळय रस्त्यार देंवपाचो पळय प्रयत्न जाला भुरग्यांक, हेका पूर्णपणे मुख्यमंत्री मनोहर पर्रीकार जबाबदार आहा अशें तरी आमकां दिसून येता पूर्ण अभ्यासान। मागीर मतदान जालें आनी जवळ 9 मार्चाक मुख्यमंत्री मनोहर पर्रीकाराचें सरकार सत्तेर येयलें। तो मुख्यमंत्र्याचे प्रामाणीकपणान चवकशीचे आदेश दिवंक जाय आसले अशें म्हाका तरी दिसता मुख्यमंत्र्यान त्याच टायमार। खासा भुरग्यां खातीर वावुरपी ढवळेच्या लोकविश्वास प्रतिश्ठानाचे शाळेचो सेगीत तिसरे फावट 10वेक 100% निकाल लागला। आयकूंक येना आशिल्लीं आनी दिसनाशिल्लीं 10 भुरगीं एक परिक्षेक बशिल्लीं। ही भुरगीं फुडें आनीक शिकूंक सोदतात। प्रतिश्ठानान 11वेक वोकेशनल फांटोय सुरू केला। ते खातीर रुपांतरीत ब्रेल स्क्रिप्टी प्रतिश्ठान भुरग्यांक दितलें। मेहनतीचें फळ मेळ्ळें म्हूण भुरग्यांनी आनी अध्यक्ष अनुप प्रियकारान खोस उक्तायली। ती 10 भुरगीं बरी पर्संटेज घेवन पास जाल्लीं आसात आनी शाळेचो निकाल 100% लागिल्लो आसा। आनी एक आनंदाची गोश्ट म्हणजे गेली सतत 3 वर्सां हो निकाल 100% लागता। 10 भुरग्यांनी बऱ्यापैकी परिश्रम घेतले आनी आमच्या टिचरांनी तितले डिवोशनल काम करून तांचे कडल्यान बऱ्यापैकी पर्संटेज घेवन मार्क पास जावपाची तांकां एक संदी दिली आनी त्याच प्रमाणे तांणी तांगेल्या अभ्यासांत लक्ष दिवन अभ्यास बरे भशेन करून तांचे परिश्रमाक यश दिलें। आतां जर आमची हियरिंग इम्पेर्डाची भुरगीं ऑलरेडी आमी पोरुच्यान 11वी स्टार्ट केल्ली आहा वोकेशनल ट्रेनींग, सो ती 11वी जॉयन जातली। आनी जर ब्लायंड भुरगीं जी 4 भुरगीं पास जाल्यां तांकां जर नॉर्मल इस्कॉलान जर शिकपाक नॉर्मल कॉलेजीन जर शिकपाचें आसत जाल्यार प्रतिश्ठान तांकां हांगा हॉस्टेल फेसिलिटी दिवन तांगेल्या फुडल्या शिक्षणाची पूर्ण जबाबदारी घेतलो। तांचें जें कितें मटेरियल आसतलें खंयच्याय स्ट्रिमींत वचूं, आर्ट्सांत वचूं, कॉमर्सांत वचूं, तांचें जें कितें स्टडी मटेरियल आसता तें ट्रान्सलेट करून ब्रेलांत करून दिवपाची वेवस्था लोकविश्वास प्रतिश्ठानाच्या ब्लायंड स्कुलाच्या लायब्ररीन जाल्ली आसा। लक्ष दिवन अभ्यास केलो म्हणून ते पास जाले। भरपूर मेहनत केली त्यांनी। पयलीं ते खूब भंय दिसतालो पूण तेणें भरपूर रातचो सुद्दां भरपूर अभ्यास केलो आनी त्या खातीर ते पास जावपाक पावले। भरपूर मेहनत केली म्हणून ताका तेजें फळ मेळ्ळें अशें ते सांगलें। अबावट 69% पडला ताका। आता घेऊ एक व्यावसायिक विसव।